नमस्कार द डिबेट या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज ह्या सप्तकाचो विशय जो आसा ताचेर भासाभास करतात आनी तो म्हळ्यार बफर झोन। सरकार खंय तरी म्हणटा की आमी 1 किलोमीटर बफर झोन करतले आनी पर्यावरणवादी खंय तरी म्हणटात की तो 3 किलोमिटराच्या की कमी आसूंक फावना। आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर 3 मानेस्त आमचे बरोबर आसात। पयले आसात पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार, जांणी फाटले 2 दीस ते सरळ बफर झोनाचेर उलयत आसात। दुसरे आसात गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीचे मांगिरीश पैरायकार अध्यक्ष, ते इंडस्ट्रीच्या दृष्टिकोनांतल्यान आपलो व्यू पॉयंट मांडटले। आनी तिसरे आमचे बरोबर आसात लोकमताचे स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट सद्गुरू पाटील। सो हे 3 मानेस्त आसात, 3 वेगवेगळ्यो भुमिका हांगा म्हटल्यो आनी बफर झोनाचो सद्या विशय चल्ला, जो बोवाळ चल्ला। नक्की बफर झोन म्हळ्यार कितें, गोंयाक तो कितलो आसपाक जाय आनी ताचो इंडस्ट्रीचेर कितें परिणाम पडटलो, ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी भासाभास करतले। राजेंद्र बाब, सुरवात तुमचे पासून करया। कित्याक इतलो बोवाळ बफर झोनाचेर आनी 1 किलोमिटर जर केलो जाल्यार तुमकां कितें त्रास जाता? बफर झोन हो जो विषय आसा खूप महत्वाचो विषय आसा आनी आमी जेन्ना भवितव्य म्हणटा तेन्ना भवितव्याच्या नदरेन जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना बफर झोन हो गरजेचो आसता। कित्याक आयज आमी जो विकास म्हणून जो कितें केल्लो आसा, हो जर विकास अशाच पद्दतीन सुरू उरलो जाल्यार म्हाका दिसना की मनीस जातीचें जे अस्तित्व आसा तें ह्या धर्तरेर सुदृढपणान उरतालें, तें भकास जातलें। भकास जावपी विकास जो आसा तो जावंक जायना, त्याच्या खातीर बफर झोन हो विशय महत्वाचो आसा। आनी तो बफर झोन जो आसा हो विषय आतांचो ना, जवळ जवळ 12 वर्सां जालीं हो विशय जो आसा आमच्या देशांत गाजता। आनी ह्या बफर झोनाक लागूनच एकंदर पर्यावरण जे आसा, आमचो सैम आसा, ह्या सैमाक एक खंय तरी श्वास घेवपाक एक मोकळी जागा मेळटा। आनी बफर जर ना जाल्यार आमचे विकासाच्यो ज्यो प्रक्रिया आसा त्यो वाडत वयतल्यो आनी खंय तरी आमी तुमचें मत कितें? 1 किलोमिटर नाका? 1 किलोमिटर बफर झोन जर आसात जाल्यार तेतूंतल्यान जायते प्रश्न उपरासूंक शकता। आनी ताका लागून डॉक्टर माधव गाडगे जेन्ना येयल्ले त्या समिती समोर आमी मागणी केल्ली की कमीत कमी 3 किलोमिटर बफर झोन गोंय सारख्या राज्याक आसचो। आनी हो 3 किलोमिटरचो बफर झोन जर आसा जाल्यार आमची जी मोनजात आसा, जी जनावरां आसा, हांकां खंय तरी मोकळी जागा मेळटली। सद्गुरू, तुका कितें दिसता? 1 किलोमिटर, 3 किलोमिटर आनी 10 किलोमिटर अशी 3 फिगर्स आमकां मेळटात आनी खंय तरी सरकार म्हणटा की एकूण जर सगळो सारासार विचार जर केलो जाल्यार 1 किलोमिटर गोंया खातीर आयडियल। हय, वॉट इज इट? ना, 1 किलोमिटर बफर झोन करपाक सरकार जे तयार जाला ताचे काही एका सावधपणे अशें स्वागत करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता। कारण सरकार म्हणटा की 1 किलोमिटर बफर झोन करप आनी टप्प्या टप्प्यान थंयच्यो खाणी बंद करप, ज्यो 1 किलोमिटराच्या भितर आसा त्यो। हय, म्हणजे हे परस्पराक अशें विसंगत, म्हणजे गव्हर्मेंट खंय तरी कॉन्ट्रडिक्शन करता अशें म्हाका दिसता। एकदा बफर झोन जाहीर जालो की त्यो खाणी बंद जावपाकूच जाय, मागीर टप्प्या टप्प्यान असो काय वेगळो प्रकार उरच ना। 1 किलो आदी जे सरकार आसले तेन्ना 0 बफर झोन म्हणून हाडलेलो, म्हणजे पूर्ण गोंयचे झोन वाटोळीत करपाचो असो तांकां अर्थ अभिप्रेत आसलो अशें दिसता। तातूंतल्या तितून 1 किलोमिटर तरी म्हणटा सरकार, हें स्वागताचें आसा। म्हणजे चोडण आनी बोंडला ह्यो 2 जर अभयारण्यां सोडली तर बाकीच्या अभयारण्यांक 1 किलोमिटर सरकार जर प्रामाणीकपणे ताची अंमलबजावणी करपाक तयार आसा तर 1 किलोमिटर मान्य करप। कारण लोकांक तितून 13 खाणी आसा आनी ताजेर 10-12 हजार लोक अवलंबून आसा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। त्यामुळे ओके, कारण 2 किलोमिटर आमी म्हटलें तर आनी 40 खाणी बंद पडटल्यो। त्यामुळे 1 किलोमिटर जर सरकार प्रामाणीकपणे करता तर 1 किलोमिटर मान्य जावचो अशें म्हाका दिसता। मांगरीश बाब, सद्गुरून सांगलें तो म्हणजे 13 खाणी तरी बंद पडटल्यो जर 1 किलोमिटर केलो जाल्यार इन्स्टंटली सारक्यो। ताच्या की चड केलो जाल्यार 40 खाणी बंद पडटल्यो। वॉट इज युअर व्यू? 1 किलोमिटराची सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय, आतां पर्यावरणवाद्यांनी बोवाळ बी घालपाक जायना 1 किलोमिटराचेर? गोंय म्हणटा तें एक सुपुल्लें राज्य, 3702 स्क्वेअर किलोमिटर्स, तातूंत आमचे 34% फॉरेस्ट एरिया। म्हजें मत कितें आसा की फॉरेस्ट एरियांतले खाणी चालू आसूंकूच जायना। फॉरेस्ट एरिया ती बरी ग्रीन कवर व्यवस्थीत आसूंक जाय। तें जर आसलें जाल्यार आमकां कितें तरी सैम आमचो राखपाचो आमचो हें चालू उरता। आतां आयलें आमचे बफर झोनाचे कडेन। इल्लीश हांवें पयलीं तुमकां सांगलें सुपुल्ली गोंय म्हण कित्या खातीर, तर हांगाचे फुडें हाजे घराची फाट दुसऱ्याच्या घराच्या तोंडाक तेंकता, अशें आमचे गोंयचे वाठार आसा। आतां हातून म्हाका दिसता 0 आसप हें शक्यच ना, कित्याक 0 म्हणजे कितें अर्थच ना ताका। आतां राजन बाब आमचे पर्यावरणवादी, तांकां खबर आसा की झाडांक सुद्दां एक शास्त्र आसता। 2 झाडां जर 2 माड सुद्दां लायतले जाल्यार तांकां 8 मिटराचेर
गॅपान रावंक जाय, बरोबर न्ही? हय. तर तें जर लायतले जाल्यार पानांक पान तेकलें जाल्यार ताका वाड जायना, झाडूय ताजें हें जाता, बरोबर. इबाड जाता. तर हें आमकां जर राखूंक जाय जाल्यार एक ताका एक सुसूत्रताय म्हणटा ती हाडूंकूच जाय. आनी म्हज्या कोतान हांव काय व्हडलो असो तातूंत एक्सपर्ट न्ही, पूण आमी जे एक्सपर्टा कडल्यान आयकलां ते म्हणटा की कमीत कमी 1 किलोमिटर तरी थंय आसूंकूच जाय आनी त्या हाजेर आमी वता. ते म्हणटात की 1 किलोमिटर पुरो. सद्याक तरी सरकार, पयलींचे सरकार म्हणटालें 0 विच वॉज डिझास्टर्स, आनी 1 किलोमिटर म्हणटा हें जर गोंयची एकूण इंडस्ट्री, ताजेर निंबून आशिल्ले लोक, ह्या सगळ्यांचो जर विचार केलो जाल्यार 1 किलोमिटराचेर तुमी आनी वाद घालपाक जायना अशें तांचें मत. 1 किलोमिटर बफर झोन जर दवरलो जाल्यार तेतूंतल्यान एक आमकां जें आसा तें पळोवंक चित्र जें मेळटा. सद्याच जे वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट आसा, मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जे आसा ते इतल्या प्रमाणान वाडलेले आसा की जर हो 1 किलोमिटर बफर झोन दवरलो आनी बाकीच्या 2 किलोमिटर बफर झोनान जर उदरगतीचे प्रकल्प जर राबयले तर म्हाका दिसता की जी जनावरां आसा त्या जनावरांचें अस्तित्व उरचेंच ना. हांव म्हणना की मनीस आनी जनावरांक दोगांयकूय ह्या धर्तरेर रावपाचो हक्क आसा, पूण जेन्ना आमी पळयता की दिवचल सारक्या वाठारांत जंय बफर झोन नाच, अस्तित्व नासलो, तेद्या वेळार सुद्दां आमकां अशें दिसून येयल्लें आसा की बिबटे जे आसा ते लोक वस्तीन येवपाचे प्रकार वाडलेले आसा. आमच्या समोर एक दांडेली अभयारण्य जें आसा, 36 जे हत्ती आसा ते दांडेली अभयारण्यांतले येवन गोंयान तिळारीन तेंच्यांनी धुमाकूळ घातलो. हें जें चित्र आसा हें चित्र जर 1 किलोमिटराचेर बफर झोन दवरलो जाल्यार ते निश्चितपणान वाडटाले. म्हाका कितें म्हणटा तुमी? ते म्हणटात की जनावरांचें कितें? जनावरांचें आतां तुमकां एक सादीशी गोश्ट सांगता तुमकां. तुमी दिवचलचीच गोश्ट घेतली. दिवचले म्हज्या मतान पयलीं भुरगेपणान सांगताले त्या प्रमाणे कोले येवन कुयो घालताले. थंय खुबश्यो हें आतां थंय कॉन्क्रीट जंगल जाल्ल्यान ताजी जागा आमी ऑलरेडी घेतली ना. आतां हें जर आमी फाल्यां आतां कितें आसा, मनुश्य जात जशी वाडटा तशें प्रत्येकाक आपल्या घरा दारा हें तें जायच आसता. आतां घरा बांदिनासतना रावंक शकता आमी की बाबा थंय जनावरांचो जागो. मान्य म्हाका जनावरांक आमी तांचो जागो दिवंक जाय, हांव ताजे बद्दल कांय म्हणिना. हांव गाडी घेवन वतना सुद्दां जर म्हाका वाटेर गायो दिसल्यो हो तांचो जागो तांकां पयलीं वचून दिवचें ह्या मताचो हांव. पण त्याच बरोबर आमी आमकांय बी हातूंत स्पेस दवरूंक जाय. पयलीं आमचे मनशांक रावपाक सारको वेळ हें पळोवंक जाय आनी जनावरांकूय समानतेन रावूंक दिवंक जाय ह्या मताचो हांव. पण त्याच बरोबर की सामकेंच कांय करूंक जायना म्हणच्या परस मातशें तरी ताका एक वाट काडून एक आमी खंय तरी एक ताका एक लिमीट घालूंक जाय आनी लिमीट ही आसचीच ह्या मताचो. कितें सद्गुरू, मनशा परस जनावरां चड म्हत्वाची काय जनावरां परस मनीस चड म्हत्वाचो? ना, हो मुद्दो आयलो कित्याक मुळात की एका बाजून खाण मालकांनी प्रचंड अतिरेक केलो, मेळत थंय खाणी उब्यो जाल्यो, अभयारण्यान घुसलेच ते, शेतानूय घुसले आनी बागायती आनी नदी नाल्यांकूय तांच्यांनी मिठीन घेतले. दुसऱ्या बाजून पर्यावरणवाद्यान हो असो गट तयार जालो की थंयच्यानूय अतिरेकाच्यो भुमिका येवपाक लागल्यो. म्हणजे एकूय केन्ना केन्ना एकूय खाण नाका, एकूय खंयच्याच भागांतल्यान ट्रक किंवा हे बाज धावूं जायना, सगळ्यात मुळे प्रदूशण जाता. अशे थंयसरूय अतिरेकी भुमिका घेवपी लोक तयार जाले आनी दुसऱ्या वाटेन हांगा गोवा सगळ्या बाजून ओरडपाचें, इकॉनॉमी आमची चलता हें उत्तर दिवपाचें पटपा सारकें आनी सगळ्या बाजून मातीच काडपाची आनी ताजी निर्यात करप. हे नवी जी जमात तयार जाली तातूंत सामान्य मनशाची कुचंबणां जाली. जे आयज सुद्दां जो सामान्य मनीस हे रस्त्यार येता म्हणजे पर्यावरणवादी किंवा खाण मालक हो सफरर ना, परंतु ताजेर आपली जी उपजिविका जे चलयताले बारीक हेंचे, हांव व्हडले ट्रक मालक बीन तांचे उलयच ना, सामान्य मनीस जो व्हायट कॉलर जॉब करतालो किंवा कामगार म्हणून वतालो तेजे प्रॉब्लेम जाला. आनी त्यामुळे आयज जो बफर झोनाक सुद्दां काही लोक विरोध कित्याक करता, पर्यावरण प्रेमी विरोध कित्याक करता की सरकारचेर विश्वास ना आनी त्या खाण मालकांचेरूय विश्वास ना. त्यामुळे तांकां जर नियंत्रणान दवरतलो तर एक ठरावीक बफर झोन जाय अशें तांची पर्यावरणवाद्यांची म्हजें मत हातूंत तुमकां सांगता की हें जें पळय आतां पयलीं डंप खंयच्या खंय व्हरून घालताले हें कांय ओवरनायट जावना, हाका वर्सां लागल्या, काही वर्सां लागल्या हें करपाक. आनी ताका लागून तुवें पळयलां आसतलें की चडशे भाटांनी किंवा शेतांनी तें ओवर द पिरियड ऑफ टायम पावस पडून तें सगळ्याक थंय पावलां आनी ती शेतां आनी भाटां ना जाल्या. हें जालां तेन्नाच जर सिस्टम जाग्यार आशिल्ली जाल्यार हें सगळें जावंक पावचें नाशिल्लें. हांव म्हणना की बाबा तुवें धंदो करतली, धंदो सगळ्यांनीच करचो, धंदो करता आसतना अतिरेक जावचो न्ही. तर ह्या अतिरेक जाता आसतना तेन्ना आळाबंद कित्याक आयलो ना हो एक प्रश्न आसा. कित्याक हाका आतां आळाबंद न हाडपाक हातभार लावपाक खुबशे पॉलिटिशियनच कारणीभूत आसा आनी ते वयल्या थरा वयलेच न्ही तर सकयल्या थरा वयले. मेन जो मुद्दो इवन जो जालो तो म्हळ्यार फाल्यां समजा 13 खाणी बंद पडल्यो.
खंयच्या लोकांचे कितें जे लोक ताजे निमून आशिल्ले त्या लोकांचे कितें ना ते जे लोक तातूंत आसा भितर तुम्ही म्हणटात की 3 किलोमीटर करचो असो आनी लोकांचे कितें हय हे जे लोक जे आसा विस्थापीत जातले त्यांचो सरकारान विचार करपाक जाय आमी खंयच म्हणना की ह्या लोकांक जे आसा ते एकदम उडोवन दिवपाचे तेंचेच जगपाचो मार्ग नश्ट करपाचो आमी खंयच म्हणना पूण जेन्ना जगपाचे मार्ग जे आसा ते जगपाचे मार्ग जेन्ना पर्यावरणाक बाधिकार जाता तेन्ना स्वता मनशाकूच त्रास जातालो उदक जे आसा ते उदक फक्त जंगलान उरता आनी एक लक्षात दवरपाक जाय जंगलां जर आमी सुरक्षीत दवरलीं आनी जंगलां सुरक्षीत दवरपाक जाय जाल्यार बफर झोन हो गरजेचो आसा आनी बफर झोनाचो निर्णय हो आतांचो न्हू 2000 जेन्ना 2000 सालान अटल बिहारी वाजपेयी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री असले तेन्ना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार समिती स्थापन जाली आणि त्या सल्लागार समितीन देशभराचो पळयलो आयज इतले भाकरा नांगल सारखे प्रकल्प येयले प्रचंड प्रमाणात जंगलां नश्ट जाली जनावरां विस्थापीत जाली तर हांगा खंय तरी जगपा खातीर मनशाक प्रश्न निर्माण जाताले आणि मनीस फक्त 2 गजालींचेर जगपाक शकता एक प्राणवैजक आमी ऑक्सिजन म्हणटा आणि दुसरे उदक म्हणटा आणि हे दोन्ही गजाली आसा त्यो जंगलांतल्यान मेळटा जो पर्यंत जंगलां सुरक्षीत उरना तो पर्यंत हे सगळे असे विषय निर्माण जातले हे जे लोक विस्थापीत जातले त्याच्या खातीर सरान आमचे जे सरकार आसा तेंच्यांनी शेती आसा पारंपारीक उद्योग आसा आणि जगपा सारखे जायते मार्ग आसा कर्नाटका सारख्या महाराष्ट्रा सारख्या राज्यान काही प्रकल्प चल्ल्या त्या तेतूंतल्यान आमी अनुकरण करूंक शकता आणि माझ्या मतान गोंय जे आसा हे ऑर्गॅनिक जर फूड स्टेट म्हणून जर सरकार जाहीर करीत आणि ह्या लोकांक वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून दिले आता गावांनी म्हणजे प्रत्येक मागीर म्हाका एक गजाल सांगा ते 3 किलोमिटराचो जो मुद्दो म्हणटात तो 3 किलोमिटराचो मुद्दो इंडस्ट्रीक परवडटा 3 किलोमिटरान सगळेच सामावून वता म्हणजे अशी परिस्थिती जातली की ही जर आमची अभयारण्य आणि एक राष्ट्रीय उद्यान जर घेत आमचे आणि तांची एरिया पळयत आणि फॉरेस्टाची एरिया पळयत जाल्यार उरलें कितें आमकां कित्याक आमचे 105 किलोमिटर आमकां हाजी लँड आसा सी कोस्ट लँड आसा आतां ताका तेकून सगळी रेंव आसा म्हणजे बाबा बाकीचे करतलो जाल्यार करतलो खंय हो प्रश्न उपरासता काय तुम्ही कितें म्हणटात की पर्यावरणवाद्यांचो अतिरेक जाता अतिरेक अशें न्ही दोगांयनी सांबाळून बरोबर बसून आमी हाजेर अभ्यास करून विचार करूंक जाय आनी म्हज्या दिसता की 1 किलोमिटर म्हणटा पळय हो आमी सारको विचारपूर्वक आयिल्ले हे दिसता राजेंद्र म्हाका एक गजाल सांगा सद्गुरू म्हाका वता 1 किलोमिटर ही बेकायदेशीर गजाल 1 किलोमिटर ही तशी बेकायदेशीर गजाल ना कारण सेंटर्ड एम्पोर्ट कमिटी आसा तेंच्यांनी जो कितें गदारोळ निर्माण केला तेतूंतल्यान हो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेतलेलो आसा पूण आमच्या गोंयचे आणि भारतीय जनता पक्षाचेच एक जे आमदार असले माथानी साल्ढाणा यांच्यानी 5 किलोमीटर बफर झोन आसचो हो जो मुद्दो हाडलेलो चर्चेक आणि त्याच्या पयलीं अटल बिहारी वाजपेयी 10 किलोमीटर म्हणटा तर ह्या लोकांक गोंयचे भवितव्य ह्या लोकांक राष्ट्राचे भवितव्य याचो विचार आसलो माथानी साल्ढाणा जर आमी पळयले ते समाजा खातीर गोंयच्या अस्तित्वा खातीर लढले आणि अशा मनशान जो विचार मांडलेलो आसा तो मनीस चुकीचो तुम्ही म्हणटा कितें की ही कायद्या भितर बसता पण सारकी न्ही गजाल हय दॅट इज युअर व्यू कितें हय कायद्या भितर बसता पण सारकें न्ही असो ते एका अर्थान म्हणू शकता पण गोवाची रचनाच अशी आसा की 3 किलोमिटर बफर झोन केलो न्ही खाण न्हीच खंयचोच प्रकल्प उबो रावूंक शकचो ना त्यामुळे आता 1 किलोमिटर करप सुरवातीच्या टप्प्यान तरी आणि थंय इको टुरिझम सारखे प्रोजेक्ट सरकारान राबोवप किंवा त्या लोकांक शेती कडेन वळोवपा खातीर कितें करपाक शकता तर 1 किलोमिटर बफर झोन हो प्रयोग अशा दृष्टिकोनांतल्यान पळोवन थंयच्यो खाणी पूर्णपणे बंद करून 1 किलोमिटरच्या बफर झोनांतल्यान लोकांक थंय इको टुरिझम किंवा अन्य गोष्टी करपाक मेळटा काय कितें हें पळोवप मुळात कितें तुमकां जाला एक सादी गोष्ट सांगता तुमी फक्त खाणीचोच प्रश्न घेतलो हो इंडस्ट्रीकूय लागू जाता बफर झोन हो इंडस्ट्रीकूय लागू जाता तुमी शहरां पळय आसा ताज्या भायर 3 किलोमिटर वचत जाल्यार सबंद कोर्ली गांवां आसपावता कोर्ली गांवांत स्मॉल स्केल युनिट्स आसा जवळ जवळ 150 युनिट आसा त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक तांणी सगळ्यांनी बंद करपाचें तांचे कडल्यान काय प्रदूशण काय जायना ते सगळे स्मॉल स्केल युनिट ते व्हडल्यांनी आणि ते सगळे नॉन पॉल्युटिंग कितें म्हणटा तांचो प्रश्न की कितें इंडस्ट्री बंद करपाचें मायनी पुरती उरना न्ही बफर ना आता बफर झोन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना बफर झोनाच्या विशयान पारंपारीक रित्या किंवा अस्तित्वात असलेल्यो ज्यो गजाली आसा तेंचेर खंय आडमेळे येना हे आमी लक्षात दवरपाक जाय बफर झोन जेन्ना अधिसूचित करताले तेन्ना 3 किलोमिटर क्षेत्र जे आसा त्या 3 किलोमिटर क्षेत्रातले जे कितें नवीन प्रकल्प करताले जे खनिज उत्खनना सारखे प्रकल्प आसताले जे पर्यावरणाक हानी निर्माण करताले अशे प्रकल्प आसा तेंचेर निर्बंध येतले बाकीचे म्हणटात की फाल्यां जर तुका नवीन प्रकल्प येवपाक जाय सदगुरूचो मुद्दो तो आहा की फाल्यां म्हणटा 3 किलोमिटर जाल्यार नवीन प्रकल्प येवपाक शकचो ना